नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो. सभापतीचे उमेदवारीक बीजेपीचो राजेश पाटणेकार, काँग्रेसीचो प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री म्हणटात 23 आमदारांच्या बळार जिखतले. काँग्रेस थारायता स्ट्रॅटजी. वेंचणूक मंगळारा. अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराचे केशींत बाबुशाचेर आरोप निश्चित करपाची कोर्टाची ऑर्द. 12 जूनाक आरोप निश्चिती. कसिनो केशींत बाबुश आनी महापौर दोगांकय अटकपूर्व जामीन. गोवा मायल्स आनी टॅक्सीवाल्याच्या केस्तांवात कोलवा बंद. मायल्स मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक. मायल्सांचे टॅक्सीक प्रोटेक्शन दिवपाचे मुख्यमंत्र्याचें उतर. टॅक्सीवाले म्हणटात नाकाच. सोनसड्यावेल्या धुंवराक लागून मडगांवची नगराध्यक्ष सीओ आड कागाळ. पालिका ओलो आनी सुको कोयर सॅग्रिगेट करिनासतना करता डंप. सरपंच झेडपी फुर्योज. हिंदूची देवळां बळकावपाचे सरकाराचे यत्न. भारत हिंदू राष्ट्र घोषित करचे. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेशांत हिंदू वेल्या अत्याचारां आड झुजपाचे. रामनाथी अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात थाराव. आनी नवो कोच इगोर स्टिमाचान दिलो गोंयच्या ब्रँडन फर्नांडिसाक इंडियन टिमीत चान्स. किंग्स कपांत खेळपाक इंडिया पावली थायलंडाक. गोंय विधानसभेचो नवो सभापती वेंचपाक मंगळारा विधानसभेचें एका दिसाचें खासा अधिवेशन जाता. सभापती पदाचो उमेदवार आनी स्ट्रॅटजी थारावंक काँग्रेस आनी बीजेपीच्यो सकाळीं बसका जाल्यो. बीजेपीचो दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकार आनी काँग्रेसीचे प्रतापसिंग राणेन अर्ज भरला. मुख्यमंत्री म्हणटात 23 आमदारांच्या बळार पाटणेकार जिखता. म्हाका खात्री आसा आमची स्ट्रेंथ जी आसा एट प्रेझेंट भारतीय जनता पार्टीचे 17, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आनी इंडिपेंडंट 3 अशें मेळून 23ची स्ट्रेंथ विधानसभेंतली आमच्या बरोबर आसा. पूर्ण बहुमत आमच्या कडेन आसा. बाब राजेश पाटणेकर फाल्यां जे इलेक्शन आसा 11:30 वरांचेर डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टीचो स्पीकर म्हणून राजेश पाटणेकर हे जिखून येतले. सुदीन ढवळीकरान सरकारांतलो सपोर्ट अजून काडूंक ना असो म्हटला तेणी. तो त्या खातीर तो ताका प्रश्न विचारपाचो तुमी. I expect him to win with more than 23. Congress has contacted you for the support for the speaker post. No. Congress had contested me for other things, not for the speaker. and I am not available. I told them. I have announced through your media, and I have told them privately also that we are part of the NDA. We are not changing our stance. This was my stance when I went for the first meeting, when Mr. Manohar Parrikar was alive, and he was the chief minister. My stand remains the same till now. I would request all my MLAs and all my well-wishers. Will you also convince your son to vote for you? Vijay Rane. He is one of the opposition members. So I would request all the opposition members to vote for me. In another 2 years, I will be completing 50 years in the legislature. एक मतान युनिमोसली आमच्या पार्टीन जे आता CLP जाली उपरांत आमी एज अ सिनियर मेंबर आनी एक्स स्पीकर एक्स CM आनी जांकां 50 वर्सां जायत येयल्लीं आसा राजकारणात तेंचे नांव आमी सगळ्यांनी युनिमोसली आमी हें केल्लें आसा. आनी आमी सगळ्या कडेन आमी सपोर्ट मागतले. आनी म्हाका दिसता तेंच्या सारकी व्यक्ती जेन्ना स्पीकर पोस्टाचेर जेन्ना म्हणजे कॅन्डिडेट म्हणून आसा जाल्यार तेमी जेन्ना जे पद घेतलें आसा तेन्ना जस्टीस दिल्ली आसा, अनुभव आसा, वास्ट अनुभव आसा आनी ताका लागून तेंच्या नांवाचेर सगळ्यांची सहमती आसतली. Congress party wants to send a clear message across the state that party has taken this election very seriously. आणि म्हणून प्रताप सिंग राण्यासारखो मनीस स्पिकराच्या इलेक्शनाक उबो रावता. Itself is a message across the state. तेंकां दिवूं जाय कायद्यान तशें. Will you ask BJP to Will you urge BJP? Yeah, will you ask He has BJP? fan following across BJP. सपोर्ट आमी सगळ्यांचेच मागतले. जशें आमी आतां कॅन्डिडेटांनी स्वता खूद सांगलें आसा आनी आमी म्हणटा सपोर्ट आमी एज अ सिनियर मेंबर आमचे कॅन्डिडेट म्हणून आसात तांचो सगळ्यांनी सपोर्ट करचो ही आमी अपील करता. Sir, do you lost any elections in your political career? No. So far, I have not lost any election. That's why I was requesting my members that we are still short of some members and we are not in the ruling party. Therefore,
they must think that they were all unanimous of the view that I should stand for elections. And once I have been a speaker earlier, and I have played a very neutral role. Once you are a speaker, you don't belong to any party. And therefore, it's up to the legislators and their thinking. And I hope that I request, since I have been put up by the Indian National Congress, once I have become a speaker, I belong to the House and an independent person. And whatever the decisions to be taken, I would take them independently. Without any favor. अल्पवयीन चलयेचेर बलात्काराचे केशींत पणजेचो आमदार बाबुशाचेर आरोप निश्चित करपाची ऑर्द कोर्टान दिल्या. 12 जूनाक कोर्ट आरोप निश्चित करतलो. अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार केला म्हूण बाबुशाचेर पॉक्सो कायद्या खाला आरोप आसा. बाबुशाक साथ दिली म्हूण रोझी फेरोस हे बायलेकय आरोपी केल्या. दुसरे वटेन कसिनो केशींत बाबुश आनी महापौर दोगांकय अटकपूर्व जामीन. The case was fixed for orders. We had previously argued on whether the charge is to be framed or no, and under what sections are to be kept and what sections are to be dropped. As per the charge sheet, whatever sections were included, the judge has ordered for charge to be framed on all those sections. And the charge is going to be framed on the 12th. The main sections are like for rape, for wrongful restraint, and under the POXCO Act, because she was underage. The second accused is going to be charged for abatement of these offences. जसो अदमास आशिल्लो तशीच ऑर्द आयल्या म्हूण बाबूश मिडिया कडेन उलयलो. आरोप निश्चित करपाचे ऑर्दीक हायकोर्टात चॅलेंज दिवचो ना. ट्रायलीक वतलो. जाता तितले बेगीन ही केस सोंपची. ट्रायल बेगोबेग घेवची म्हूण हायकोर्टात वता म्हूण बाबूश उलयला. This order was actually on expected lines, as my lawyer had personally told me. Looking at other circumstances. So looking at that, it was not. It was in expected. No, it was in expected lines. We were not supposed. See, we will. I am not going to challenge these order. For a simple reason, I am not going to challenge, because see, we have challenged that order as far before framing of charges regarding the police station. Now that thing is hanging in the High Court for almost now 4 years. That at least I believe by now that matter would have got over. We are going to face the trial here, but we will basically go to the High Court to tell them to expedite the matter. So I wanted basically to finish. Even if it goes on daily basis, it's fine with me. इतले मजगती बिग डॅडी कॅसिनोच्या अतिक्रमणांचे बोवाळात बाबुशान विनयभंग केलो म्हूण दोगा लेडी एक्टिविस्टांनी घाल्ले केशीत बाबूश मोन्सेराताक अटकपूर्व जामीन मेळ्ळो. बरोबर महापौर उदय मडकयकार आनी आदलो महापौर यतीन पारेखाकूय अटकपूर्व जामीन दिला. That he should report to the police as and when required by the police. What is the personal bond or something? I can't say anything because I didn't hear. Order medical curtain. counter complaint एक mention केले. Yeah, I pointed. We brought his notice. In fact, we placed those documents also on record that a councillor of the corporation has filed a counter complaint against all those persons who are obstructed in carrying out these public functions of the corporation. See, encroachment on a footpath, there are judgments of the Supreme Court, of the High Court. There are directions that such encroachment should not be permitted and allowed to continue. Whether the corporation was right or wrong in removing it is a different issue. They have removed it, you have obstructed it. There is obstruction in public duties. So to that effect, a complaint has been filed, FIR also is registered. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा मायल्स आनी टॅक्सीवाल्यांच्या केस्तांवाचे फाटभुंयेर सोमारा कोलवा बंद. टॅक्सीवाले रस्त्यार देंवले. शेनवारा थंयच्या टॅक्सीवाल्यांनी मायल्साच्या टॅक्सीवाल्यांक बडयल्ले. चर्चिलान टॅक्सीवाल्यांक चिथावन घाले म्हूण आरोप. मायल्साचो MD सोमारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. मायल्साच्या टॅक्सीवाल्यांक प्रोटेक्शन दिवपाचें खंय मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां. चर्चिल मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. टॅक्सीवाल्यांक गोवा मायल्स कशेंच नाका. Yeah, Churchill Alemo, what I'll suggest that he is the credible person from that area. He should convince his people over there and communicate that this is in their interest, Baba, not opposite to them. On a closing note, I'd like to mention that Goa Mile is for everyone. Goa Mile is not for some particular person. We have asked for the action against each individual who is troubling to the any individual into the Goa Miles, Including the MLA.
Poor is that? It is, the driver has, is a criminal activity. मुगे तरी टॅक्सीवाल्यां सांबाळना हांव कोणा सांबाळटलो गोंयकारां सांबाळना कित्याक वयल्यान सांबाळटलो हांवें एकूच सांगलां तांकां वचाय म्हूण आनी हांव बसलां थिंगा आतां हांवें तापड मारला बी म्हण तें घातलां पळय तें रॉंग कित्याक प्रूफ दाखय मरे म्हाका अरे टॅक्सी मायल म्हणटा ते एक कोण दोग जाण मनशांनी 10-15 जाणांच्या नांवाचेर टॅक्सी बूक केले हें केले रजिस्टर केले गोंयकारांचेर आनी चलय कोण ड्रायव्हर कोण रे तेंको डॉमिसायल आहा तेंगा कांय ना खुंयचे म्हूण खबर आहा तुका मागीर तुमी कितें हिंगा जालें ते भाशेन करूंक जाय दुसऱ्या गांवां श्रीलंका बी जालें ते भाशेन करूंक जाय गोंयांक हां ना सांगिल्लें काय सापड कोत म्हणलें आनी तुवें नात सांगत तो डिसिजन आतां सांगलां आपूण बसया म्हणलें म्हजी एक कंप्लेन घालो कोण बापाय घातलो तरी कंप्लेन कशें पड कोण कितें केलां काय म्हणून कोण कितें केलां तिसो कंप्लेन म्हजी कितें जाली हाडले वचून जेली वचून रायलो कितें जालां पॉलिटिक्स आयले म्हणून जेलीन राज पडा सगळें राज पडटा कळटा न्हू अननेसेसरी गोवा मायल्स आमकां आमगेले कुस्ताल बेल्टा नाका गोवा मायल्साचो विशय परत एकदा त्यांच्या सगळ्यांचे घेतला हांवें ताका चर्चिलाक सांगलां कितें आतां तो स्टडी करता तुका सांगता म्हणून कोणा ऑलमोस्ट जे गोवा मायल्स जे चलयता गाडयो पळय न्हू रे तांकां चलोवपाक जाय न्ही शेवटी ते सगळे गोंयकार आसा तशें ते चलोवपाचें कोलवा हांवें रिपोर्ट मागयला कोलवा बंद जाता घेता बट हेच्या खातीर कोणी बंद दवरपाची गरज ना म्हाजें म्हणणें कारण गोवा मायल्स हे ऑलरेडी गोवोरमेंटान घेतलेलें डिसिजन आसा गोवोरमेंटान तांकां प्रोटेक्शन दिता म्हण जाला आमी फक्त आतां तेंच्यांनी म्हाका 1-2-3 सर्क्युलर्स कितें दिल्या ताचो स्टडी करून हांव रिपोर्ट घेता सीएमा सांगलां जोरी तोरी तुमी GTTC ह्या सगळें कितें आहा आमची थोडी हॉटेल ओले जी थोडी इकली तें पायपलायन इकून काबार केली तेंको तरी तुमी तरी तेंकां तरी हे म्हणटा कोण गोवा मायल म्हणटा तेंकां तरी तुमी तरी स्टँड दिताय जाल्यार म्हळें हें हांव मानून घेवपाक तयार ना जाल्यार म्हळें हांव गोंयान गोंयची लोकां हाडून म्हळें गोंया बंद करतलो दिस इज माय चॅलेंज Repeating, we are Indians first, then we are Goans. But in Goa, like every other state, Goans first and then the rest. I have not said outsiders, correct? I have said the rest. कोणाची टिका करपा नाका कोण येयलो नाय नाका कोणान म्हणटा गोंय गोंयकारपणान तें नाका कांय नाका आमी वी विल फायट आवर इश्यूज फकत एकूच आमगेले सारकें गोंयकारांगे बिझनेस म्हणटे टॅक्सी ओनर्स हे आपण टॅक्सी घेवन स्वता चलयताय आनी आपल्यागेलो फॅमिली पोसताय हे बिझनेस आमी सारकें सांबाळपा जाय आमकां ओत दिसता आमगेले हे टॅक्सी ओनर्स ओन आपल्यागेले टॅक्सी चलयताय देखून आमगे गव्हर्मेंट आयज गोंयकारांचें कांय चिंत ना सगळे म्हळ्यार आवटसायडर्स संसड्यार ओलो आनी सुको कोयर वेगवेगळो करिनासतना इतलो तेंप डंप करीत रावले म्हूण मडगांव पालिकेची नगराध्यक्ष आनी सीओचेर पुलिसेंत कंप्लेन कुडतरेचो सरपंच आनी झेडपीन कागाळ केल्या दुसरे वटेन संसड्यावेलो धुंवर चालूच कोयराच्यो गाडयो आडावपाची शिटकावणी दिल्ल्यान मडगांव पालिकेन खंय सोमारा फातोटेर 5:30 ट्रक धाडले See, as municipality, and as per the Solid Waste Management Act 2016, that act, they have violated the act. They are not supposed to dump here unsegregated garbage, and they have been doing it for so many years now. And when it is brought to the notice of the police is saying that they need a complaint. So now, yesterday night, we have filed a complaint against MMC chairperson and CEO of MMC on the name of Sarpanch and myself, Jilla Panchayat member. So now, the ball is in the court of the police department to take action. And we have sent copies to the Chief Minister's office, Chief Secretary, and also the Prime Minister's office. And if the police fail to take action, this matter we are going to take to the police appellant authority. And the police who have failed to do their duties will be taken to task. The ownership lies with the MMC. It is the responsibility of the MMC and its officials to make sure they stop the fire. One. Having said that, somebody has to own the responsibility, and the criminal person has to be identified and a complaint lodged, and these people have to be brought to task. ते झालं असताना आज तेणे पोत्तून सेम गार्बेज धाडल्या आनी आज 5 वरांचेर धाडल्या आमी 8 हिंग येता मुकोळ जाण जायन 5 वरांचेर दिसा गार्बेज स्टार्ट जाला आनी 8 आमी हिंगा पोत्तून 4-5 गाडयो हाडायले आनी आमगे मागणें आमी सांगिल्लें ते भाशेन टील हो मॅटर सॉल्व जाल शुअर तुमगे गार्बेज बंद करची
कित्याक तुमगे आज देखून पोत्ती धाडली तेणी मिक्स गार्बेज आमी सगळ्यांक चोयला मिक्स गार्बेज सेग्रिगेट करूं ना मुगे इतलें मागणें सेग्रिगेट गार्बेज तेंच्यान व्हरपा जाता ना टील हो मॅटर सॉल्व जाव पर्यंत तुम आनी सेग्रिगेट होत जाल्यार देखून तेगे मेशिनरी चलना थिंगा आज सिट्युएशन कशें आहा दोंगराची दोरा सिट्युएशन मुगे भाशेन मात आहलो तेशा पूण ते वयर प्रेशर मारता तितलो तेंगे सायडीक तुका दिसपडा सायडीक प्रेशर बारीक भायर मारिता म्हाका दिसना तेगे कांय इम्प्रुवमेंट आहा म्हूण तो सगळो दोर तेचे भाशेन आहा. उदकाचे नित्याचे कटकटींक लागून धावें 70च्या लोकांनी वाळपय PWDचेर मोर्चा व्हेलो. फाटले 2 म्हयने जाले नळ सुके, टँकराचें उदक येता तेंवूय खोदूळ. उदकाक लागून परत परत PWDचे कचेरीचे हुमरे जोरोवचे पडटा म्हूण धावेच्या लोकांचे पाशेंस पेड्डेर. उदकाचो प्रस्न कायमचो तडीक लावचो म्हूण धावेकार मागतात. 2 महिने झाले पाण्यात घेऊन ना आम्ही दुसऱ्याच्या नळाच्या ऑपरेटराक विचारले ऑपरेटर सांगता साहेबाक सांगा टँकर आलो की साहेबाक चल म्हणटा साहेबात कडे आम्ही विचारले ना कोणाक एक्स्ट्रा उदीक जाय जाल्यार साहेबा कडे साहेबान सांगला आता आपण येता म्हणून पळोवंक कित्या खातीर आनी आमी तांकां काय सांगला कोणाक साहेबा जर तर आमकां पाणी मेळना जाल्यार आमी डायरेक्ट वचून थंय आमी आदरी करता. टँकर येना तुमच्या गांवांत टँकर येता पण टँकराचें पाणी खोदून आनी ताळो आमचो बसता आमकां संवय ना त्या टँकराची खोदून पाणी येता न्हू तें कितले फावटी येता दिसाक टँकर सकाळी एकदाच येता आनी अर्दी आयदनां मेळटा अर्दी मेळना काल सकाळी येयल्ले ते बी कळसो भरून दिना बॅरेल भरून घ्या म्हणून सांगता बॅरेंतले उदीक पिवपाचे ते बी रस्त्यार दवरता आमी बॅरेल कळसो कित्याक भरूंक दिना सांगता टँकरवाले बॅरेल रस्त्यार उदीक दवरलेले रातभर ते सांगता बेरेलात भरूंक बेगीन जाता आमच्या भुरग्यांक दिवपाचे काय उदीक पियो कितले दीस जाले आता पाणी प्रॉब्लेम आसा आता 2 महिने झाले 2 महिने आमी ओग्गी रावली 2 महिने झाले ओग्गी रावली आज हे वाल बसयता म्हणटा लागले वाल बसयता येता म्हणटा जाता पाणी दिता टँकर. गोंयचो कळाशेचो उदेंतो मिडफिल्डर ब्रँडन फर्नांडिसाक इंडियन टीमीत घेवन नवो कोच इगोर स्टिमाच्यान FC गोवाच्या ह्या स्टाराक नवो आत्मविश्वास दिला. आदलो कोच स्टीवन कॉन्स्टंटायन ब्रँडनाक इंडियन टीमीत कसोच घेनाशिल्ल्यान ब्रँडन आनी ताचे फॅन्स बरेच बेजार आशिल्ले. थायलंडांत जावपा आशिल्ल्या किंग्स कपांत ब्रँडन ब्लू टायगर्सांक खेळटना दिसतलो. ब्रँडनाच्या फॅन्सांक उमेद. भारतान गेल्ल्या सिजनान फुटबॉल मळार बऱ्यापैकी प्रगती करून फॅन्सांक थाकाय दिल्या. आता नव्या दमाचे उदेंते प्लेयर पंगडान हाडून भारताचो नवो कोच आनी आदलो क्रोएशियन वर्ल्ड कपर इगोर स्टिमाच्यान भारताक मुखार व्हरपा हेतान पावल उखल्लां. थायलंडांत जावपी किंग्स कपा खातीर भारताच्या पंगडान गोंयचो 24 वर्सांचो अटॅकिंग मिडफिल्डर ब्रँडन फर्नांडीस आनी डिफेंडर आदिल खानाचो आस्पाव केल्ल्यान गोंयांत उर्बा पातळ्ळ्या. इतल्या मजगतीं इंग्लंडांत चालू आशिल्ल्या क्रिकेट वर्ल्ड कपांत खेळपी इंडियन टीमीक भारताच्या फुटबॉलरांनी गुड लक मॅसेजी धाडल्यात. I want to wish our Indian cricket team all the good luck for the World Cup ahead. I'm sure you're going to guys do really well and take the cup home. Wishing you all the very best for the World Cup, and we are pretty sure that you'll win it for us. Just play with your heart and make sure you make the country proud. Hi guys, I am Dalima Chibbar and I would like to wish the Indian cricket team all the very best for the World Cup. Bring the cup home. Hi, this is Aditi Chauhan, goalkeeper of the Indian women's football team, and I would like to wish the Indian cricket team all the very best for the ICC World Cup. I wish all the best for Indian cricket team. आप लोग कप जीत के आओ. Thank you. Cheers. Hi boys, hi Virat. I want to wish you and the whole team all the very best. We are anyways proud of you. Just go there and make sure that you put your best foot forward. Stay injury free and enjoy the World Cup. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.